नमस्कार. सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे संदर्भात ज्यो कितें गाळयो मारल्यो, ज्यो कितें ताका पळय वायट शब्द वापरले, ताजे पडसाद सतत भायर येत आसात. ताका एरेस्ट जाला, ताच्या भावाक एरेस्ट जाले. दुसऱ्या अर्दान दोनूय समाज तातूंत भितरले पळय जे जहाल घटक आसात एकमेकाचेर आरोप करीत आसात. आनी गोंय आमी जे पळय पिसफूल हार्मोनी आशिल्लें राज्य अशें म्हणटाले, ताका कांय प्रमाणार वेर येवपाचो प्रयत्न चल्ला काय कितें. आजच न्ही, फाटले वर्सभर कांय वर्सां सतत आमी पळयतात. आनीक मुद्दाम जावन अशे तरेचो दोनूय समाजांतल्यो भावना प्रक्षोभीत करपाचो प्रयत्न चलिल्ल्याचो एक 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 अंदाज, एक सुलूस आमकां दिसता. हे हेतू पुरस्सर चल्ला काय कितें, हाजे फाटल्यान मुद्दाम एक कलह निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता काय कितें, हाजे फाटल्यान राजकारण आसा काय कितें, अशे खुबशे प्रश्न आसात. दोन मानेस्ताद आमचे कडेन हा सडेतोड नायक कार्यावळीन. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं हा डॉक्टर मनोज सोळंकी. मनोज भाई हे हिंदू जनजागृती समितीचे एक कोऑर्डिनेटर. फाटले कितलेशे वर्सां ह्या विशयाचेर हिंदू जनजागृती समिती खूब आक्रमक पद्दतीन काम करीत आसा. आमचे मदीं हा युगांक नायक, एक एक युवा प्रतिनिधी अशें म्हणूं येता. शिक्षणांत काम करता, कल्चरल क्षेत्रांत काम करता, म्हत्वाचें म्हळ्यार तरुणां भितर काम करता. सगळ्यान पयलीं दोतोर मनोज सोळंकी, हांव तुमचे कडेन येता. म्हाका तुमचे कडेन जाणून जावन घेवपाक जाय की अशे तरेचो प्रक्षोभ निर्माण करपाचो प्रयत्न गोंयांत हेतू पुरस्सर चल्ला काय कितें. नाजाल्यार हो खट्टर कोण, खट्टराचें नांव आमी केन्ना आयकुना, तो खंय तरी अशे तरेचे प्रक्षोभक विधानां करून स्वताक लायमलायट, आपल्याचेर उजवाड सतत दवरपाचो प्रयत्न करता. तांकां एक अशी समिती गोंयांत आपयता जिचें आमी नांव आयकुना. हांव आतां गोंयांत 40 वर्सां सामाजीक, सांस्कृतीक आनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत काम करता. हालींच्या काळान हे अशे तरेचे मुद्दाम उद्देपीत करप, प्रक्षोभ निर्माण करपाचो प्रयत्न चल्ला. हें कितें? सर्वप्रथम म्हणजे तुम्ही म्हणले की समिती आक्रमक पद्धतीने कार्य करतात, तर थोडं म्हणजे हांव सहमत ना की आम्ही सनदशीर मार्गाने काम करता. आक्रमक एक क्लॅरिफिकेशन करता की आम्ही आतापर्यंत जितले कार्य केले 1,500हून जास्त सभा केल्ली आसा, पण आमचे सभेंतल्यान अशें आरोपी जाल्ले आसात. मडगांवां कांय प्रमाणात एक बॉम्ब जनजागृती समितीचे विशय, हिंदू जनता समिती आणि सनातन तांचेर अशे आरोप जाल्ले आसात. समितीच्या संदर्भात तरी ना, आणि सनातनचे विषय हो विषय वेगळो आसा. सो आमी दिसता तो दोन काय प्रमाणात तुम्ही संबंध ना म्हणटा, तुम्ही तुमचं सनातनाकडे काहीच संबंध ना. आमची समिती आणि सनातन आर टू डिफरंट एंटिटीज. समितीचे कार्य वेगळे आणि सनातनचे कार्य वेगळे. विषय आम्ही मिक्स करचो न्ही, कारण सनातनाकडे संबंध आहे तुमचो. संबंध आसता कार्यापुरतो संबंध आसा. इट्स अ इश्यू बेस्ड सपोर्ट, आणि दीज आर टू डिफरंट एंटिटीज. सो लेट अस नॉट आम्ही म्हणजे हे करचे न्ही. दुसरो भाग म्हणटा की जे चलना न्ही, आमी तरी समिती म्हणून मागचे 25 वर्सां पासून मोर दॅन 25 इयर्स आमी कार्यरत आसा समाजात. अशें डे इन एंड डे आउट न्ही हिंदू धर्माचेर कितले तरी वक्तव्य केल्ले आसा. MF हुसेनान हिंदू देवताची नग्न चित्र काडल्या, पॉलिटिकल लिडरान हिंदू धर्माक बदनाम केला. आता हा प्रसंग जेन्ना एक विशिष्ट धर्माच्या बाबतीत घडला, तो इतलो म्हणजे लायमलायट किंवा ताका इतलें इम्पॉर्टन्स कित्याक दिल्लें जाता. एज हिंदूज वी आर फिलींग की बाबा वी हॅव बीन निग्लेक्टेड. आमचे देवताचेर धर्माचेर विडंबना कितले वर्सां पासून जाल्या, पण ही जी सेन्सिटिविटीची आतां पद्दतीन दाखयता विच इज गुड. आय डोंट से इट इज नॉट करेक्ट. इट शूड हॅव बीन देअर बिफोर ऑल्सो न्ही. आमी म्हणटा की सगळें आमचें मन कशें आसा की इवन प्रिवियस डिबेट जी जाल्ली तेन्ना आमचो कसो स्टँड दवरिल्लो की नो रिलिजियस सेंटिमेंट ऑफ एनी रिलिजन शूड बी हर्ट. आणि आम्ही कशें मागणी केल्या की असो कायदो करचो की ज्याच्यामुळे इट विल सर्व एज अ डिटरंट टू अदर्स. आमची मागणी तीच आसा. खंयच्याय धर्माची भावना दुखोवची न्ही. आतां हें जें प्रकरण खट्टर नायकाचें खट्टराचे जे गौतम खट्टराच्या बाबतींत घडलां, ताचे बाबतींत सांगपाक इच्छा की एक एक्शन जालें. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी FIR लॉन्च केली, अरेस्ट प्रोग्रेस सुरू आसा. तर अदर सायड स्टार्टेड वेगळे पद्दतीन हिंदू देवतांचेर, लयराईच्या घोडांचेर किंवा देवीचेर जे अपमान वक्तव्य आसा, एक्शन द रिएक्शन इज वर्स दॅन एक्शन न्ही. सो इट इज आय डोंट थिंक म्हणजे समाजात खंयचे आसा की एवरी टायम हिंदूज आर मेड द विक्टीम म्हणटा की हिंदूज आर एग्रेसिव्ह, हिंदूज आर नॉन टॉलरंट. इनफॅक्ट सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या बाबतींत हांव म्हणटा की हिंदूज आर मोस्ट टॉलरंट. शोकांतिकाची गोष्ट इतिहास जर आमी सगळ्यांनी पळयलो तर अशें म्हणटा की समजा तुमी समजा हिंदू ते हिंदू आसा, आणि एक वक्तव्य कशें केलें आसा, म्हाका हिंदू देवताची म्हणजे हिंदू देवताची मुर्तीची जी विडंबना करण्यात आयली, मंदीर मोडपाक आयलें, तातूंत म्हाका खूब आनंद जालो अशी पत्र बरयल्लें आसा. सो हांव अशें म्हणना, पण हांव म्हणटा की अशे पद्दतीचे म्हणजे बॅकग्राऊंड व्यक्तीचे समजा कोणें एखादो स्टेटमेंट केलो, लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स न्ही, बट द रिएक्शन विच इज कॉजिंग मोर प्रॉब्लेम दॅन द एक्शन इटसेल्फ इज वॉट आय वॉन्ट. युगांक तूं कशें पळयता की
मुद्दम रिएक्शन येवचें म्हणून अशें तरेचें व्यक्तव्य जाता. तर तूं हे सगळे हाजे कडेन कशें पळयता? पयली गजाल म्हणजे ते हाजो डिझायन आमकां समजून घेवचो पडटलो की आमकां दिसता की स्टँड अलोन घडणूक म्हणून ते गौतम खट्टरान कितें तरी हें केलें आनी ताजें रिएक्शन जालें. बट फाटलीं कांय वर्सां आनी फाटलीं 2 दशकां गोंयान कांय अश्यो शक्ती वावुरता विच आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स. जे कोण राजकारण आहा पळय, पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, हांकां हाताचे बावले कशें दिसता आनी खेळणे कशें दिसता. इट इज जस्ट नॉट की कोण तो वाचाळवीर आसा आनी ताणें स्टेटमेंट केलो आनी कोणाक खबर नाशिल्ली अशें कांय गजाली ना. गौतम खट्टर ताजो यूट्यूब अकावंट जर काडून पळयलो जाल्यार गौतम खट्टर हाजी बौद्धीक पातळी कितली आसा हे देशाक समजुपाची, समाज समजुपाची, हे यूट्यूबा वयल्यान कळटा. आनी गोंयचे सारके शिक्षीत राज्यान एक कसो तरी व्यासपीठ घालप आनी ताका उलोवपाक दिवप म्हणजे इट इज अवर फायट अगेन्स्ट कॉमन सेन्स. दुसरी गजाल की खट्टराक कोणे आपयलो आनी तो कितें उलयतलो हाची कोणाक कल्पना नाशिल्ली हे अजिबात हांव मान्य करपाक तयार ना. खट्टर अशे तरेची विधानां करता म्हणून ताका आपयल्लो आनी हो खट्टर हो पयली गजाल न्ही. अशा पयलीं आनी खुबशे लोक भायल्यांतल्यान येवन वादग्रस्त विधानां केल्लीं आसा. आनी ताज्या उपरांत एक्शन आनी रिएक्शन हातून जो कितें पुलिसांचे रिसोर्सीस खर्च जाता, पुलीस वेवस्थेचेर जो ताण येता, म्हणजे गोंयचे क्रायम प्रश्न सगळे सुटले, गोंयचे सगळे आनी कितें हाजे बाकीचे जीवन मरणाचे प्रश्न आसा ते सुटले. सो दीस इज बाय डिझायन की गोंयान एक अश्यो शक्ती वावुरता की ह्या डिस्टेबिलायझेशनांतल्यान तांकां फायदो आसा. दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस. आनी म्हाका दिसता की हो जो खट्टराक धरप हे फक्त एक केल्ली मलमपट्टी. कळ्ळें तुका? खट्टराक जी खट्टराक गजाल अपेक्षीत आशिल्ली, जी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केले आनी जे उर्मटपणान तो सांगता सगळ्यांक, कळ्ळें तुका, की ज्या उर्मटपणान ताजी प्रतिक्रिया आशिल्ली, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर डिझायन. ताका ज्यो गजाली अपेक्षीत आशिल्ल्यो, जी पब्लिसिटी ताका जाय आशिल्ली, ती पब्लिसिटी सगळ्यांनी दिली. आनी ताजे रेपरकेशन आज एंटायर गोंयच्या सोसायटी भोगता. कोण कोणें कितें म्हळें जाल्यार तुगेलो हाजेर सोशल मिडियाचेर दोनी गटांतल्यान एक कंप्लेन करता, दुसरो काउंटर कंप्लेन करता की हॅव वी लॉस्ट इट. सो पयली गजाल म्हणटा ती ह्यो गजाली, ह्यो ज्यो शक्ती आसा तांकां डिफ्यूज करपाची गरज आसा. युगांकन म्हणलें की ह्यो शक्ती ज्यो पळय आसात तांकां डिफ्यूज करपाची गरज आसा. हिंदू जनजागृती समितीचें नेमकें कार्य कितें? बेसिकली हिंदू जनजागृती समितीचे कार्य म्हणजे हिंदूमध्ये धार्मिक जागृती करची, धर्माविषयी धर्म शिक्षण दिवचें, हिंदूक एक व्यासपिठार हाडून हिंदूंच्यो समस्या ज्यो आसा तर ताजेर तोडगो काडचो आनी हिंदूंच्या हिताचें कार्य करचें, हें आमचें ब्रॉड कार्य. तर हे बाबतींत आमचें स्टँड कशें आसा की कायदो जर वेवस्थीत आसलो जाग्यार जाल्यार अश्यो गोश्टी घडपाना न्ही. आनी आतां सुद्दां जे पद्दतीन पुलिसांनी एक्शन घेतलां इट इज सरप्रायझींग. म्हणजे खट्टराक अरेस्ट केलो बरोबर आसा, आतां थंयच्यान अशें ताजे भावाक धरून हाडप थंयच्यान, मागीर कशें म्हणटा ते दे वायलेटेड ऑल दी टेक्निकल नॉर्म्स. सो हांगा जे पद्दतीन मागीर रिएक्शन जालें, जे पद्दतीन हिंदू देवतांचेर आक्षेप वक्तव्य करण्यात आली, पुलिसान FIR लॉन्च केला, अरेस्ट करूं ना. सो वाय दीस डबल स्टँडर्ड्स इन एक विशिश्ट धर्माचे लोकांक आमचे एक विशिश्ट धर्माक लोकांक अपीज करपाक लागून पुलीस इज एक्टींग ऑर नॉट. आतां फाल्यां सकाळीं समजा हांवें एक वक्तव्य केलें स्टेटमेंटार आनी पुलीस समजा इफ दे आर नॉट एबल टू ट्रेस मी, विल दे गो एंड कॅच माय पेरंट्स ऑर माय फॅमिली मेंबर्स? इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल रायट्स. ते म्हणटात ताजो भावाक जे पळय धरलो तो सुद्दां इनवॉल्ड आसा, ताजे बद्दल तांकां कांय पुरावे मेळ्ळे म्हणून ताका धरलो न्ही. आतां ताणें तो एक 18 वर्साचो भुरगो तो लॉ स्टुडंट आसा, ताणें फक्त ते रिकॉर्डिंग करपाक मदत केल्ली. आनी दुसरें भाग कशें आसा की तुमी ताणें अरेस्ट करता तरी समथींग कॉल्ड ट्रान्झीट रिमांड. वेन यू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यू जस्ट कॅनॉट पिक अप. आतां जशें गौतम खट्टराक ट्रान्झीट रिमांड घेवन हाडलें, सो द पुलीस हॅज जम्प्ड इट्स ओन प्रोसिजर टू खट्टराचो स्टेटमेंट देवया. ती खट्टरान आतां युगांक म्हणटा जे खट्टरान तो स्टेटमेंट जाणून बुजून एक कारस्थानाचो भाग म्हणून केलो. कारस्थान अशें की ताका खबर आशिल्लें की अशे तरेचो एक बोवाळ जातलो, आपल्या विरुद्ध केस घालतले, आपल्याक सोदपाक येतले, आपल्याला कोणा तरी अरेस्ट करतले. आनी एक
जे पळय कितें बोवाळ जावपाय तो जातलो आनी तातूंतल्यान एक हिंदूचें ध्रुवीकरण हें जातलें. सो एक हिंदू फॅक्टर तुमी म्हणटा तशें एक तांकां उखलापय तांकां उखलून घालपाचो प्रयत्न चालू जाला हेतू पुरस्सर. सो आनी तातूंत भितर हिंदू जनजागृती समिती ही काय प्रमाण तुमी पळय आतां जे पळय उलयले की सेंट झेवियरान तेन्ना अशें केल्लें आनीक हिंदू देवतांचे विरुद्ध कॅम्पेन करपाचो तांचे विरुद्ध अपप्रचार करपाचो प्रयत्न चल्ला. सो हो तुका दिसना की जेन्ना हिंदू जनजागृती किंवा अशे तरेच्या संघटनांनी दोन्ही समाजाक एकठांय हाडून आमचें गोंय म्हळ्यार पिसफूल आनी हार्मनी हे दोन आमच्यो म्हत्वाचे आमची आंगां आमचे गोंयची ताका आनीक बळ दिवप हें काम हिंदूचें. कारण हिंदू इतले मोठे संख्येन आहा न्ही, गिरिस्तांव समाजात 23% पावला, जवळ जवळ 75% हिंदू आसा. सो हिंदूंनी चड इतले जबाबदार जावपाक जाय. तुम्ही जो प्रश्न म्हणटा की गौतम खट्टरान जे कितें स्टेटमेंट आतां आमी जे दृश्टिकोन वेगळ्या दृश्टिकोनातून पळोवया की एक प्रत्येक व्यक्तीचे एका हाजे कडेन पळोवपाचें परसेप्शन वेगळें आसता. ताणें कितें स्टेटमेंट्स केले आतां केस इज बींग ऑन, ही वील पूट हीज सायड ऑफ स्टोरी. सो आय कॅनॉट कमेंट बाबा ताजे फाटलें इट वील कम आउट ओवर पीरियड ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियराक दहशतवादी म्हणलो. आतां हांव म्हणटा की हिंदू समाजान आतां पर्यंत सगळ्यांत सहिष्णुशील किंवा टॉलरंट समाज हिंदू समाजा आनी खंयचोच ना. कारण तो आसपाक जाय स्वाभाविक. कारण 75% 80% समाज मेजॉरिटी म्हणून आसून सहिष्णू आतां म्हणजे आमी अशें म्हणुया की यू सी द आमी खंय स्थिती पळयात की समजा जे हिंदू आसा तर हिंदूंचे पुर्वजाचेर इतले अत्याचार जाल्ले आसा तर तेच हिंदू वचून समजा ते ओल्ड गोवा वचून थंय ताका पुजता. ताजे पेक्षा न्ही सहिष्णू आमी म्हणटा न्ही टॉलरन्स, इट इज अ हायट ऑफ टॉलरन्स न्ही. सो आनी हिंदून कितले टॉलरंट रावचे न्ही, टॉलरंट आतां एक्शन इज बींग टेकन. हिंदू तुमी ताका पुजतात म्हणटात पूण तें जें पळय कितें फेस्त जाता त्या फेस्तान जे पळय कितें मांड घालतात, आर्थीक वेव्हार करतात, अर्थकारण ते फेस्ताचें पळय जें आसा ताजो लाव 90% हिंदूक जाता. तर दॅट इज अ नॉन रिलिजियस इश्यू, दॅट्स एन इकॉनॉमिक एनीथिंग रिलिजियस सोसायटी कल्चर ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो आमचें म्हणणें कशें आसा की आतां ताणें जे गौतम खट्टरच्या बाबतींत प्रोसेस इज ऑन. सो आय डोंट थिंक दॅट लेट केस अनफोल्ड न्ही, लेट इज स्टेट. सो हांव तेच म्हणटा, हांव तुमचे कडेन अपेक्षा करता तेची की गोंयान भितर जंय 80% हिंदू आसा तो इल्लो चड जेन्ना सहिष्णू आसतलो न्ही तेन्ना गोंयान भितर पिसफूल हार्मोनस अशें वातावरण तयार जावंक शकता. सो अशे वेळार तुमकां दिसना की हिंदू जनजागृती समितीचें जे पळय कितें कार्य आसा, हिंदू जनजागृती समितीची पळय जबाबदारी आसा ती आनी इल्ली चड वाडटा. नक्कीच वाटतं. आम्ही आमचे कार्य हिंदू धर्म शिक्षण दिवप, धर्माप्रती अभिमान दिवप आणि सनदशीर मार्गाने तुम्ही ज्यांना आक्रमक पहिला आक्षेप कसो घेतिलो की आतापर्यंत आम्ही जे कितें कार्य करता संविधानक माध्यम समजा म्हाका एखादो विचार पटना पुलीस कंप्लेन लॉन्च करप, समजा जस्टीस मेळना वी गो टू कोर्ट. M.F. हुसैनाच्या बाबतीत वॉट वी डीड ऑल ओवर इंडिया आमी कंप्लेन्स मोर दॅन 1000 कंप्लेन्स वेर फायल्ड अँड फायनली ही हॅड टू फ्ली द कंट्री न्ही. सो आम्ही खंयच बाबा आम्ही आमचे एग्जाम्पल सेट केला हिंदू समाजा करत की तुमकां जर एखादो मुद्दो पटना दीस इज द वे टू गो अबाउट. एक सांग म्हाका, तुका एक पडटा युगांक की एक देशान भितर कांय प्रमाणात आर्टिस्ट कलाकार एकूण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो पुरस्कार करपी जे लोक आहात तांकां अशे तरेन जर छळपाचो प्रयत्न जालो, ताजेर हजारांनी कंप्लेनी घाल्यो आनी ताका अक्षरशः देश सोडून वचपाची पाळी हाडप. न्ही हातून M.F. हुसेन ज्यो गजाल सांगता M.F. हुसेन पंढरपुराय गेल्ल्याचे पंढरपुरी गेल्ल्याचे दाखले आसा. ताजे एक गजाल ताका हें करून वेन इट कम्स टू तुगेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यान हे गजाली टॉलरन्स एवरी रिलिजन इज इनटॉलरंट. आय वूड लायक करेक्ट इज बिकॉज की प्रत्येक गजाल कशें आहा टू बी मोर अशें एक म्हण आसा की टू बी जेन्ना मायनॉरिटीज आनी हें म्हणटा पळय दीस इज अ कॉमन थिंग मोर कॅथलीक देन द पोप. सो इन टर्म्स ऑफ तुजे ग्लोबल जर इतिहास काडीत कळ्ळें तुका मायनॉरिटी जेन्ना म्हणटा कळ्ळें दे आर मोर इनवर्ड लुकींग वेन इट कम्स टू देअर रायट्स एज अ रिलिजन कळ्ळें. सो प्रत्येक देशान इफ यू गो टू इंडिया एंड टॉक अबाउट हिंदुइजम and if you go to Pakistan and talk about Hinduism, Pakistani Hindus are more conservative in terms of their practices आणि हे सगळे गजाली कळ्ळें तुका ह्यो मायनॉरिटी मेजॉरिटीच्यो गजाली.
आनी आज मेरेन सगळ्या धर्मांनी हो लेखकांचेर आनी हाजेर आर्टिस्टांचेर छळ केल्लोच आसा, कळ्ळें तुका. वॉट अबाउट दीस दाऊद खान, तस्लिमा नसरीन, कळ्ळें तुका, ह्यो एकूच गजाली. बट कमिंग बॅक टू दीस इशू कळ्ळें ऑफ 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 वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा, म्हाका अजून हांव दिसता की वेन यू टॉक अबाउट द हिंदू जेन्ना म्हणटा, कळ्ळें, ह्यो जर गजाली जर पळयत आनी ह्यो गजाली गोंयान वाडपाक कित्याक लागता जाल्यार बेंचमार्क इयर 2009 जेन्ना बॉम्ब ब्लास्ट जालो, मडगांव बॉम्ब ब्लास्ट जालो, हें गोंयान केन्ना पयलीं घडूं नाशिल्लें. आनी ताज्या उपरांत जी लेजिटिमेसी मेळ्ळी हे जे फ्रिंज एलिमेंट्सांक, कळ्ळें, हे जे लुंपन एलिमेंट्स जे आसा पळय पेरिफेरींतले, जांकां कोण सिरियसली घेनाशिल्लो, 2009 उपरांत ह्या लोकांक व्हॅलिडेशन मेळ्ळें. आनी आज जो फ्रिंज, जो 20 वर्सां पयलीं फ्रिंज जो म्हणटालो पळय, आज तो मेन स्ट्रिमान पावला की हे सगळे तुगेले व्यासपीठां आनी हाजेर घालून कळ्ळें तुका नाकाशिल्ल्यो गजाली करता, ह्यो सगळ्यो आडोसाक करताले 20 वर्सां पयलीं. आनी आज ही व्हॅलिडिटी ह्या फ्रिंज एलिमेंटाक आज 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 ही प्राप्त जाल्या. वेन यू टॉक अबाउट दीस, गोंयान वेगळे वेगळे मंच येवपाक लागले सद्या. कसले हाजो सनातन रक्षा समिती, हाजे फाटल्या 20 वर्सां पयलीं 30 वर्सां फाटलीं कोण अशें करिनाशिल्ले. हे कोण तुगेले वेगळे वेगळे येता, अमकी रक्षा समिती तमकी रक्षा समिती, कळ्ळें तुका, हे कोण इज बेजिकली कांय लोकांक खबर आसा की हिंदू एजेंडाचेर पोलरायझेशन जावपाक शकता आनी हातूंतल्यान एक मोठी मायग्रंट वोट बँक ही तयार जाल्या अँड दे आर युजींग दीस हिंदू आयडेंटिटी एज अ शिल्ड. आनी त्या खातीर आज जे आसा, फाल्यां जर तुमकां खंयच्याय प्रतीकांची जयंती सेलिब्रेट करपाक जाय, कोण काय आडयना. पूण सेंट फ्रांसीस झेवियराक तुगेलो सेंट फ्रांसीस झेवियर हो भावार्थाचो प्रश्न आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हो हिस्टॉरिकल फिगर, ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आज मेरेन रिसर्च जाता आनी त्यो सगळ्योच गजाली चर्चीक ऑर क्रिस्तांव समाजाक पडटल्यो अशें ना. कितलींशींच पुस्तकां त्या पुस्तकां ताजेर इम्पेरियल स्टडीज म्हणून एक नवो अभ्यासवर्ग तयार जाला आनी तातूंतल्यान फॅक्ट्स काय येता आनी दीस आर वेल बिफोर द पीपल. गोंयचो साहेब ही पदवी ताका ना चर्चीन दिल्या, ना सरकारान दिल्या, ना पोर्तुगीज साम्राज्यान दिल्या. गोंयचो साहेब ही भावना आनी वेन इट कम्स टू भावना ताका हिंदू क्रिस्तांव लागना. जाल्यार तुमी सांगता की गोंयचो साहेब हो फ्रांसीस झेवियर जावपाक शकना. गोंयचो मुद्दो वापरताले की संत, गोंयचो पयलो संत हो सोयरोबा अंबिये. सोयरोबा अंबियेचे तांकां 2 अभंग सुद्दां खंयचे ते याद करपाक जावचे ना. कोण सोयरोबा अंबिये कसो दिसतालो, खंय जल्म, खबर आसपाना. पूण वाद करपाक जाय तेन्ना सोयरोबा अंबियेचें नांव हाड, वाद करपाक जाय तेन्ना परशुरामाचें नांव हाड, कळ्ळें. आनी हातून अमक्याक गोंयचो साहेब म्हणटा म्हणून आमचो गोंयचो साहेब अमको. हे अशें म्हाका दिसता की ही एक एंटी कॉमन सेन्स गजाल. दोतोर मनोज साळुंके एकूच ताची वक्तव्य केली की एम ए हुसेना विशयी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किंवा आर्टिस्टीक इट कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की यू शुड नॉट हर्ट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट. दिस इज वन पॉयंट वीच वॉज रेज जेन्ना आमी कॅम्पेन रन करताले. तर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आसा पण ताका जबाबदारी आसा न्ही. फ्रीडम ऑफ, तुमी कोणाची भावना दुखोवच्यो न्ही. एम ए हुसेनाची दिस इज वन. सेकंड थिंग, ताणें म्हणलें की हिंदू धर्म टॉलरन्साच्या बाबतींत आमच्या धर्माची शिकवण कितें आसा, वसुदैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लायक अ फॅमिली. पूण बाकीच्या धर्माचो पंथाची व्याख्याची म्हाजो देव ताजे पेक्षा श्रेश्ठ. पूण अशें म्हणलें म्हणून हिंदूंनी फिलॉसॉफी आमचो धर्म श्रेष्ठ म्हणप आनी दुसरो धर्म बरो न्ही, दुसरो धर्म दुश्ट. आनी इतिहास हांव तुमकां मनोज बाब तो विचारता, इतिहास 500 वर्सां पयलींची एक गजाल ती परत ती काडप आनी आमचे घाये पेकल्यात. आनी ह्या जे पळय ते फ्रांसीस झेवियरान पळय तो त्रास दिलो, अत्याचार केला म्हणटात, ते हिंदूचेर करूं ना, ते क्रिस्तांव समाजाचेर केल्यात. सो तांकां सुद्दां एक घाये जाल्ले आसात आनी तांचे घाये आतांच जेन्ना पेकपाक आयल्यात तेन्ना तांकां परत दिवचप आनी परत सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव घेवप. हें हिंदू धर्मान कशें जालां आतां की आमचो धर्म श्रेष्ठ म्हणून दुसरो धर्म वायट, अशे तरेचे म्हणपाचो एक प्रयत्न चल्ला काय? हांव तुमचे स्टेटमेंटावर सहमत ना की हिंदू धर्माची फिलॉसॉफी कशें वसुदैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लायक फॅमिली. प्रॉब्लेम केन्ना निर्माण जाता जेन्ना इतर पंथीय म्हणटा की म्हाज्या देवा शिवाय पर्याय ना,
हाजे शिवाय पर्याय ना, थंय प्रॉब्लेम सुरू जाता आनी आपलो धर्म वाडोवपाच्या दृश्टीने तलवारीच्या जोराचेर धूर्तपणाने हो प्रोसेस सुरू जाता. एक दुसरो, फ्रांसीस झेवियर इज एसोसिएटेड विथ इन्क्विजिशन. आता इन्क्विजिशन जगभरात आनी खूप ठिकाणी घडला, साऊथ अमेरिका, कॅनडा, आणि तर थंय पोपने माफी मागले सुद्धा. तर भारताच्या बाबतीत का माफी घाव पेकपाच्या संदर्भात म्हणटा न्ही, तर पोपान रियलायज करून बाबा भारताची माफी मागितली जाल्यार हे विशय आपोआप शांत पडटा न्ही. सो घाव खंय तरी बाबा हील जावना, कारण वेल बरोबर क्रिस्तांव समाजाचेर पावलो न्ही, ताणें मागचें. तांकां जर पोपानी मागूं जाय न्ही, हिंदूनी कित्याक मागणी करची? इन्क्विजिशनाची जर घाय जर क्रिस्तांव समाजाक जर हिंदूक जाल्यार नवो क्रिश्चन म्हणजे तितून मुस्लिम जो इन्वॉल्व, हिंदूज जो इन्वॉल्व, निओ क्रिश्चन म्हणजे जे कन्वर्ट जाल्ले टू क्रिश्चनिटी, बट छुपे पद्धतीने तरी आपली परंपरा तांचेर जाल्ले. सो बेसिकली मेजॉरिटी पीपल हू सफर्ड वर हिंदूज हू गॉट हिंदूज पयली, दो डीड नॉट कन्वर्ट फेस्ड इन्क्विजिशन. जे कन्वर्ट जाले आनी आपली प्रथा पाळटाले तांचेरूय जाले. सो द ब्रंट हॅज बीन बोर्न बाय हिंदू समाज ओनली न्ही. कसो हिंदू समाज म्हणटा इन्क्विजिशन हे पळय, तूं पळय जे धर्म बदलला ते तूं अशें गृहीत धरून चल्ला मनोज बाब की तांचेर फॉर्सिबली तांकां धर्म बदलपाक लायिल्लो. हातूंत भितरले किमान इतिहास जो पळय थोड्या लोकांनी जो पळय वाचला किंवा बरयला, तातूंत भितरल्यान असो कांय निश्कर्श आमच्यान काडूं येता अशें म्हणटा की तातूंत भितरल्या किमान 50% लोकांनी स्वेच्छेन धर्म बदल्लो. आता आजूच आम्ही एक स्टेटमेंट दिला हातकातोर खांबा विशय आणि इतिहासाविषयी. तर इट इज आम्ही एक प्रेस रिलीजूच दिल्या, तो डिटेल्स इज बियॉन्ड दीस, बट सगळे रेफरन्सीस आम्ही दिल्ले आसा की हातकातोरच्या संदर्भात जे कॉन्ट्रोवर्सी आज निर्माण केल्या कार्लोस फेरेरान. आम्ही एक कार्लोस फेरेरान सरळ मागला इतिहास सांगात, प्रूफ दाखयात. आम्ही तेच ऑलरेडी आमचे प्रेस नोट दिल्लो आसा, वेर ऑल हिस्ट्री डिटेल्स विथ रेफरन्सीस आर गिवन देर. आता स्वतः जर एक वेगळो इतिहास निर्माण करपाक सोदता, बायपासिंग द एक्झिस्टिंग इतिहास, देन इट इज अ सेपरेट इश्यू ऑफ डिबेट. सो आमचें म्हणणें कशें आसा की तुमी म्हणटा तशें इन्क्विजिशन माध्यम म्हणणें कशें जगभरात खूप ठिकाणी जाल्लें आसा, ते माफी मागिल्ली आसा. आमी सुद्दां फाटीं मागणी केली की पोपानी माफी मागची इन्क्विजिशनाची न्ही. ते आनी इतिहास ही गोष्ट कशी आसता न्ही, जे इतिहास विसरता ते इतिहासात जमा जाता. हॉलोकास्ट म्युझियम म्हणून जर्मनीन तांच्यांनी अजून म्हणजे दवरिल्लो आसा अशें की युवा पिढीक कळूं जाय की ती चूक परत करूं नाका. सो आय थिंक इतिहास इज समथींग वी हॅव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री अँड मूव अहेड. हिस्ट्री कॅन नॉट बी फॉरगॉटन अशें म्हजें सामकें बरोबर आसा. एक मुद्दो की अपॉलॉजीचेर जेन्ना आयला, इट्स अ फॅक्ट. कारण तुका लास्ट अपॉलॉजी वॉज टेंडर्ड बाय पोप फ्रांसीस जेन्ना तो चिलेक गेलो तेन्ना. इट्स अ फॅक्ट. कळ्ळें, ताचो अपॉलॉजी वेटिकनान मागली, इट्स अ फॅक्ट. गोंयान वेटिकनान माफी मागपाक जाय और ती डिमांड कोणें करप ह्या मुद्द्याचेर हांव वचना. पूण एक गजाल सांगता की गोंयचे जे लिबरेशन जे म्हणटा पळय आमी, ते एका ऑपरेशन विजयान येवना. हांगा पिंटोचे बंडा कितलीशीच अशी 40 बंडां आसा. कळ्ळें, आनी आज जर पोर्तुगीज साम्राज्याच्या विरोधांत कळ्ळें ज्या प्रखरपणान क्रिस्तांव समाज लढला पळय ताका अपॉलॉजीची गरज ना. ताणें आज साम्राज्य जर सकयल कोणें हाडला न्ही पोर्तुगीजांचें, ते एका ऑपरेशन विजयान येवना. ह्या गोंयकार म्हणून जे झगडल्या पळय ते जितले हिंदू आशिल्ले त्याच तोडीन क्रिस्तांव आशिल्ले. ह्या खंयच्या पोपान माफी मागपाची गरज ना की ह्या क्रिस्तांव समाजान दाखोवन दिला की राष्ट्रवाद म्हणजे कितें ते. फ्रांसीस लुईस गोमिसान बरोवन दवरला, टी.बी. कुन्नाच्या पोतान सगळ्यांनी बरोवन दवरला की जितलो गोंयकारपण आनी भारतीयत्व कितें आसा पळय ते कोण चिलेन असली क्रांती केन्ना जावं नाशिल्ली. चर्चीच्या विरोधात, पोर्तुगीज साम्राज्याच्या विरोधात जितले क्रिस्तांव पेटून गोंयान उठले तितले आनी खंय उठूं नाशिल्ले. की ह्या अपॉलॉजीची कित्याक गरज आसा जी आमी गोंयकारांनी दाखोवन दिले. दुसरी गजाल इन्क्विजिशनाची जितली हाल अपेष्टा जी क्रिस्तांवांची जाल्या कळ्ळें, ते फाल्यां कोणाक आनी कोणाक तांचो स्पोक्सपर्सन जावपाची गरज ना. लेट देम हँडल देअर ओन इश्यूज. In terms of if you are talking about the new history, it is some section of the people who are trying to impose or create new history. जे नेरेटिव्ह हाडून जे इतिहास हो चुटकुल्यांचो खेळ करून दवरला. कळ्ळें तुका. फ्रांसीस झेवियराची 2 पत्रां वाचली आनी एक चित्र रंगयलें.
फ्रांसीस झेवियराचे तुगेली जपानाक कितें केलो ताजे एक चित्र रंगयले, ताजे रॅलिक्स कितें आसले ताजे एक चित्र रंगयले. पॉयंट इज दॅट फ्रांसीस झेवियर हो सोसायटी ऑफ जिजस, सेंट फ्रांसीस झेवियर सोसायटी ऑफ जिजस हाजो भाग आशिल्लो. तो जेजुइट्साचो ते प्रस्थापीत करपाक वावुरले. हो कोण फॅक्ट डिनाय करपाक शकना. बट वेन यू टॉकिंग अबाउट द फेथ, इट इज एन ओनरशीप ऑफ द सोसायटी. जेन्ना 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 म्हणटा की वेन यू टॉक अबाउट की आपलो देव श्रेष्ठ आनी दुसरो देव कोण ना, इट्स अ पार्ट ऑफ सेमेटिझम. हे खबर आसपाक जाय की वी आर इन टर्म्स ऑफ वेन यू टॉक अबाउट हिंदुइजम, इट्स अ नॉन सेमेटिक रिलीजन. आमचे कडेन अनेक ईश्वरवाद आसा, आमचे कडेन एक ईश्वरवाद ना. कळ्ळें? सेमेटिझम इज अ रियालिटी युरोपान गेलो जाल्यार, आनी थंय सेमेटिझम एंटी सेमेटिझम व्हडली चर्चा जावपाक शकता. पूण म्हाका एक सांगा की इन टर्म्स वेन यू टॉक अबाउट अ कॅथलीक फेथ, कळ्ळें तुका, सेमेटिझम जेन्ना म्हणटा, हांगा तवशांचे फेस्त जाता, हांगा कणसांचे फेस्त जाता, हांगा पेजेचे फेस्त जाता. यू आर टॉकिंग रिलीजन इन गोवा इज फेथ इन गोवा इज बियॉन्ड रिलीजन. हो भावार्थाचो मुद्दो आसा. जितल्या श्रद्धेन एकटो हिंदू मेणवात घेवन मिलाग्रेच्या फेस्ताक वता पळय, तितल्याच भावार्थान एक क्रिस्तांव समाजातलो व्यक्ती मोगरेचे कळे घेवन लयराईच्या जात्रेक पावता. हो फॅक्ट. हो गौतम खट्टर आनी ह्या स्टुडिओ भायर एक अशें गोंय आसा जंय आजून हो जो एकचार आसा पळय, दॅट इज अ DNA ऑफ गोंयकार. एकचाराचो प्रश्न येतात. पण आता तुम्ही पळय माफी मागपाचो प्रश्न काढलो न्ही. डॉक्टर मनोज सोळंकी, तुम्ही हिंदू जागृती समितीच्या वतीन काम करतात. हिंदू समाजान आपल्या भावांची माफी मागपाक जाय काय ना? हिंदू समाजान दलितांची, बामणांनी, बहुजन समाजाची माफी मागपाक जाय काय ना? शेकड्यांनी वर्सां तांचेर अन्याय जालो. तांकां जोती घालपाक मेळनाशिल्ली, तांकां तकलेक कॅप घालपाक मेळनाशिल्लें, तांकां बांयचें सार्वजनीक बांयचें उदक पिवपाक मेळनाशिल्लें. नंबर 1. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें, गोंय आनी महाराष्ट्रान दलीत जेन्ना मुखार वतालो ताका आपली फाटल्यान झाडू मारचो पडटालो, पण ताजे फाटल्यान बामण वचून तो अशुद्ध जावपाक जायना. ही माफी मागप न्ही. आता हो विषय म्हाका दिसता दोन वेगळे विशय आसा. हो विशय चर्चेचो आसा, तर हे हाजे उत्तर हांगा दिवप शक्य ना. आता सध्या विशय आमचो कसो चल्ला की हिंदू धर्मा विशय आनी इन्क्विजिशना विशयी. सो तो इट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिबेट. सो हिंदू समाजान जेन्ना दुसऱ्या कडेन बोट दाखयता तेन्ना ताच्या आपले अंतकरणान भितर पळोवपाची गरज ना. पयली गजाल म्हणजे वेन यू टॉक अबाउट हिंदू, वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ हिंदू? फाटल्या आयज जर तुमी हिंदूची गजाल करता जाल्यार तुमकां सोशल जस्टीस, सामाजीक न्यायाचोय विशय करचो पडटलो. की आज जी तुगेली इन टर्म्स ऑफ अ लार्जर, वेन यू टॉक अबाउट अ लार्जर हिंदू इज नॉट अ मोनोलिथ. कळ्ळें? एक मान्य करून चलया की तुगेले भारतान 70% लोकसंख्या ही सश्रद्धेय लोक आसा. कळ्ळें तुका? इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर हिंदू एम्बिट, पार्ट ऑफ अ कल्चरल ऑर्गनायझेशन. बट इफ यू टेल हिम की तूं सनातनी हिंदू धर्माचे वेगळे प्रकार आसा. यू कॅनॉट कॉम्पेल एनी बॉडी इन टर्म्स ऑफ एक जर तूं तुगेलो हिंदू धर्माचो जर विचार करतलो, जात निर्मुलनाच्या बाबतीन आज समितीची कितें भुमिका आसा? वेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदूक एका बॅनराचेर हाडपाक जाय. कळ्ळें तुका? आज मेरेन आंबेडकरान सांगिल्लें की हिंदू समाज हो तुगेलो 4 मजली इमारत, जंय वयर वचपा खातीर रस्तो ना. आज तुगेले भारताच्या स्वातंत्र्याक इतली दसका वचून गेली. त्या हातून म्हाका एक गजाल सांग की हिंदू अजेंडा म्हणून जर फुडें वतलो जाल्यार तुमी ह्या सगळ्या व्यापक जातीय निर्मुलनाच्या प्रश्नाचेर कितें करता? वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीस एपॉलॉजी, वेटिकनान एपॉलॉजी मागपाक जाय म्हणून, जाल्यार हांगासरलो उच्च भ्रुव समाज केन्ना माफी मागतलो ह्या सगळ्या गजाली कडेन? तांचो प्रश्न म्हणल्यार एक हिंदूची व्याख्या. पयली हिंदूची व्याख्या मेरुतंत्र ग्रंथ म्हणून हिंदूचो ग्रंथ आसा. हिनानी गुण दुशियेते इति हिंदू, जे स्वता भितरलो हीन गुण म्हणजे वायट प्रवृत्ती स्वता भितरली जो नश्ट करता ताका हिंदू म्हणटा. मागीर तो खंयच्याय धर्माचो आसूं. इतली व्यापक व्याख्या आसा हिंदू धर्माची. दुसरो प्रश्न जेणे जातीय वेवस्थेच्या बाबतींत म्हणला, तर समितीचे मुख्य कारण जाती वेवस्था ही मानव निर्मित आसा आनी वर्ण वेवस्था ही धर्म निर्मित आसा. गीताचे 4थे अध्यायान 13वो श्लोक आसा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशम. तर हांवें 4 वर्णाची निर्मिती केल्या गुण आनी कर्मा प्रमाणे. थोडक्यात आनी एलॅबोरेट करून तुमकां सांगता की एखाद्या व्यक्ती कडेन बुद्धी आसा,
ताणें अध्यात्माचो अध्ययन करून अध्यापन करप म्हणजे शिकून लोकांक शिकोवप. तो ब्राह्मणाचें वर्ण कर्तव्य. क्षत्रियाचें वर्णन कशें की समाजाचें रक्षण करप म्हणजे सज्जनाचें रक्षण आनी दुर्जनाचो नाश. हें क्षत्रियाचो वर्णाची साधना. हो जात न्ही. वैश्याचें वर्ण कशें की सन्मार्गाने पयसो कमवून सत्कार्याक अर्पण करप म्हणजे चांगल्या मार्गान वायट मार्गान सगळें बरोबर आहे. आनी ह्या शेवट लास्ट तुमचो मुद्दो न्ही की आमी समिती कितें करता हे बाबतींत जातीय वेवस्थेचे बाबतींत सुधीर वर्णाचे तुम्ही विसरले सांगपाक सर. शूद्र वर्ण सांगतात न्ही आमी कंप्लीट. म्हाजे कडेन बुद्धी ना, म्हाजे कडेन पयसो ना, देवानी शरीर दिलां न्ही, शरिरांनी देवाची साधना करप. सो चारूय वर्णाचे लेट मी कंप्लीट. सो चारूय वर्णाक आनी खंयचोय वर्ण आपल्या धर्मग्रंथा प्रमाणे श्रेष्ठ किंवा कमी असो ना. गुण कर्मा प्रमाणे. आता एखादो व्यक्ती ब्राह्मण कुळांत जन्मात आयलो पण तो जर ताजे भितर ब्राह्मणाचे गुण ना न्ही, तो जर समजा बाकीचें काम करता, तो जन्माने ब्राह्मण जायना, कर्मांनी ब्राह्मण जाता. वाल्मिकी ऋषी कोळी आशिल्ले न्ही, तर ताणें शूद्र समाजाचे पूण ते संत पदाक जाले कर्मांनी. 100% बरोबर तुमचे. हांव तुमचे हे मान्य करता. आता समिती कितें करतात तुमकांच हेल्प करता इन टर्म्स ऑफ दॅट की हे सगळें मान्य करता. ब्राह्मण क्षत्रिय आणि वैश्य आणि येते. पण ह्या सगळ्या वर्णव्यवस्थेत जो परंपरागत सोशल कॅपिटल तांणी इनहेरिट केला, जे तुगेले अपवर्ड मोबिलिटी आशिल्ले लोकांक, उच्च भ्रू लोकांक जे सोशल कॅपिटल तांच्या फाटल्यान प्रिविलेज म्हणून आयल्या, आणि जो शूद्र समाजाक, जे सकयल्या समाजाक जो ट्रॉमा म्हणून तांचे इनहेरिटन्स म्हणून आयला, त्या गजाली खातीर तुमचे हे कितें आसा, प्लॅन कितें आसा? ताजेर एकूच उपाय की हे जातीय मानवान जाती निर्मिती केल्या, धर्माने वर्ण व्यवस्था सांगल्या, पॉलिटिशियनान ताजो फायदो घेवन हिंदूक आनी डिवायड केल्या. हाजेर एकूच उपाय की हिंदूक धर्म शिक्षण दिवप, तांकां खऱ्या अर्थान धर्मा विशीं जागृती करप की बाबा धर्मान अशें डिफरन्सिएशन खंयच ना. सो आमचें कार्य आमी जातीय निर्मूलना खातीर धर्म शिक्षण आनी हिंदूंचे सगळे समस्याचेर एकूच उपाय आसा की धर्म शिक्षण दिवप. धर्म शिक्षण दिलें की धर्म अभिमान जागृत जाता आणि धर्म अभिमान जागृत जालो की मागीर ह्यो गोश्टी सगळ्योच प्रॉब्लेम हें काम चल्लां समिती देवान. आनी तुका दिसता काय एकामेका भितर दोशी घालप, एकामेकाचे तकले फोडप आनी राजकीय कारणां खातीर धर्माचो वापर करप, हेच सगळं मुख्य उद्देश हे सगळ्यातून दिसता. आय डोंट थिंक इज टर्म्स ऑफ तुगेले ज्या पद्दतीन गोंयचो धार्मीक सलोको इज चॅलेंज्ड एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. सो म्हाका दिसता की ह्या गजालीचेर एक हुस्को आसा की हाव लॉंग जे गोंयचो जो ह्या गजालीचेर एक जे फ्रिंज एलिमेंट्स जे मुखेल प्रवाहान येवपाक लागल्या तांचो रेजिस्टन्स कितलो मेरेन तग धरतलो. आनी वॉट आय फियर इज दॅट की ह्यो ज्यो शक्ती आसा पळय त्यो खूब पावरफूल शक्ती आसा इन टर्म्स ऑफ दॅट की आयचो जो डिजायन पळयलो न्ही कळ्ळें की गौतम खट्टराचें एक विधान करप, ताजेर बोवाळ जावप, ताका धरून हाडप, जे प्रोटेस्ट करताले आनी जे प्रोटेस्ट प्रती ताका हें करताले, एवरीबॉडी सिम्स टू लायक दीस थिंग. कळ्ळें की हो इन टर्म्स ऑफ अ लार्जर डिजायन हाजो चड धोको आसा. कित्याक हो डिजायन जो आसा पळय तो स्टेटीक आनी स्टेटीचो जो एपरेटस आनी इन्स्ट्रुमेंट आसा ताका आपलें शस्त्र करून वापरता. आनी म्हाका दिसता की आजुनूय हांव त्याच मुद्द्याचेर आसा कळ्ळें की ह्यो गजाली कोणाक एरेस्ट करून आनी हाका ताका करून न्ही, ह्यो गजाली सॉल्व जावच्यो ना. हांच्या मुळाक हात घालचे पडटले की वाय सडनली यू सी की ऑल दीस फ्रिंज एलिमेंट्स जे आसा पळय कळ्ळें फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ अकस्मात गोंयांत येता आनी आपले हेडक्वॉर्टर एस्टॅब्लीश करता. 2009 ही गजाल सुरू जाल्या. ओके. 2009 जो उल्लेख वारंवार जाता इनडायरेक्टली आनी सनातनचो उल्लेख जाला. सो आय वूड लायक टू क्लॅरिफाय की कोर्टान ऑलरेडी जजमेंट दिल्लें आसा की ऑल आर अक्विटेड आनी स्ट्रिक्चर्सूय पास केल्या की जी FIR दाखल जाल्ली ती द्वेशपूर्वक जाल्ली. दुसरें जशें म्हणलें की भायल्यो शक्ती न्ही. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आज म्हाका कळ्ळें की ते डिबेटाक आज येवपाचें आशिल्लें. म्हाज्या मनांत प्रश्न पडलो की जे व्यक्तीनूच धार्मीक सलोखा बिगडपाक अशें स्टेटमेंट केल्लें आनी ताच्या स्टेटमेंटाक प्रवृत्त जावन 2 भुरग्यांनी शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याचेर हल्लोय केलो, तांचेर FIR जाल्ली, तर हांवें कशाक आपयता म्हणून. तर हांवूय विचार करता की फुडले सगळे समाजाची ड्युटी आसा. तर फादर बॉलमॅक्स पेरेरा म्हटलें जाल्यार एक धर्माचे अधिकारी व्यक्ती न्ही, आनी एक सर्मनान जर शिवाजी महाराजा विशीं
अशें वक्तव्य करपाचो हेतू कितें आसतलो म्हणजे ऑल द पॉप्युलेशन इन फ्रंट ऑफ हीम इज ओन न्ही आनी ताज्या लागून कितलो धार्मीक जालो का बिग डील आसा सो भायल्यो शक्ती कडेन बोट दाखोवंक शकना बोट भितरूय येता आनी तेन्ना ताजेर कित्याक चर्चा जायना हेंच एक तर्फी चर्चा आमी कित्याक करता हेंच हांव एक हिंदूक आव्हान करता की बाबा आमी सगळे दोळे ओपन दवरून सगळे वटेन पळोवचे ओके फक्त बॉम्ब हाजो 2009 सांगला हांवें संस्थेचें नांव घेवन आशिल्लें तें ताणीच घेतलें इज बिकॉज की इन टर्म्स ऑफ दॅट डिझायन की ह्यो संस्था ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो गजाली कळ्ळें तुका वेगळे वेगळे पॅकेजींग आसा तांचें कळ्ळें इज दॅट की दीज आर सो कनिंग कळ्ळें की अशे तरेन खुबशे अक्वीट जाल्ले गांधी हत्ये उपरांतूय पुरावे ना म्हणून हाजो अर्थ असो न्ही की ते कटान सामील नाशिल्ले कळ्ळें सो इन टर्म्स ऑफ दॅट 2009 उल्लेख करपाचो हे तोच की दीस इज जस्ट नॉट अ स्टँड अलोन इन्सिडेंट कळ्ळें दीस गोंय ही प्रयोगशाळा जावपाक लागल्या कितें गोंय ही प्रयोगशाळा जाता अशे तरेचे गोंय ही प्रयोगशाळा आशिल्ली ओके बट गोवा इज बिकमिंग अ बॅटल ग्राउंड नाव ओके सो हांव मनोज बाब तुमकां एक निमाणो स्टेटमेंट तुमी करचो आनी इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपोवया आतां जशें म्हणलें की डायरेक्ट रेफर तुमी तो विशय करिलो सो इट इज इनडायरेक्टली ताणें तो स्टेटमेंट केल्लोच आसा सो हांव एकूच प्रश्न विचारता की तुमकां कोर्ट वेवस्थेचेर विश्वास ना न्ही ताजे फुडले हांव तुका जाप दितां हांव जर मुख्यमंत्री आसता हांव अपील करपाचो त्या प्रकरणान सुप्रीम कोर्ट मेरेन वचपाचो इफ गव्हर्मेंट जर कमिटेड आशिल्लें केस घालपाक जाल्यार गव्हर्मेंटान एका कोर्टांतल्यान दुसऱ्या कोर्टात वचपाची तयारी दवरपाक जाय वाय यू ब्लेम संस्था यू डू गो एट समजा जाणां तांकां कोणाक फ्रँकली दिसता न्ही बट यू कॅन अशें म्हणना की एक संस्थेक कोर्टान एक्वीट केल्या यू कॅन मेक स्टेटमेंट जस्ट टू मलाइन अ संस्था न्ही संस्थेची एक्टिविटीज तुमी पळया आश्रमांत विजीट करून पळया कशें कार्य चलता न्ही यू कॅन कमेंट ऑन अ संस्था वेर कोर्ट हॅज एक्विटेड न्ही इट्स अमाउंट्स टू डिफेमेशन ह्योच धमकी दिवन तुमी तुमी कोर्टाची धमकी दिवन लोकांक ओगी करता तुमी तुमचे जेन्ना करता तेन्ना कोर्टान एक्विट केल्लो आसा आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू दी स्टेटमेंट यू आर मलायनिंग अ संस्था एक्टिविटीज ऑफ संस्था हांवें नांव घेवना सर हांवें नांव घेवना म्हणून तुमी नाम घेवना रेफरन्स वॉज मेड टू दॅट कॉन्टेक्स्ट सो इट इज अंडरस्टूड दॅट यू इम्प्लाय टू इट आता पब्लीक आर नॉट सो हे की बाबा जेन्ना राजू बाबान तो सुरवातीक स्टेटमेंट केलो की इट इज मेंट टू दॅट ओनली न्ही सो हांव कशें म्हणटा की तुमी फुडें चला न्ही तुमी वचना आनी तुमी उलयताय अशें आयदर डू दीस वे ऑर यू कीप क्वायट ओके ह्या संदर्भात हिंदू जनजागृती समितीची जबाबदारी आसा सगळ्यांक एकठांय येवन एक पिसफूल हार्मनी आशिल्लें गोंय निर्माण करप हातूंत भितर ह्या स्टेटमेंटाचेर आमी आज ही डिबेट सोंपोवया व्हेरी गुड आमी 2004 साली सर्वधर्म सभा आयोजीत केल्ली फोंड्या आयवडी रायचो प्रिस्टाक आपयले सगळे धर्माचे व्यक्तीक एक व्यासपिठार हाडून आमी आमचे प्रयत्न केल्ले आमच्या एंडाचेर सद्याचे आमचे प्लॅन टार्गेट न्ही पण आमच्या एजंट करून हिंदू समाजाक जागृत करप आमकां कन्स्ट्रक्टीव एक्टिविटी करपाक मेळटा हिंदू समाजात कितली अज्ञानता आसा क्रिश्चनाक चर्चींतल्यान धर्मशिक्षण मेळटा मुसलमानाक मदरशान मेळटा हिंदूक देवळांतल्यान धर्मशिक्षण कितलें शिक्षण देवळांतल्यान दिता पळय सो आज नीड ऑफ द अवर इज टू एज्युकेट हिंदूज वेर इट इज अवर प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% तांच्या हातून हे आसा की बाबा हिंदू धर्मशिक्षण आनी धर्मशिक्षणा पयलीं शिक्षण मेळचें आतां गौतम खट्टराचेच सांगता गौतम खट्टरान नांव घेतलें की झेवियर सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या नांवान कितली एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनां आसा ताणें वळेरी वाचली आतां ताणें सांगूनी की बाबा तांचें इतलें काम जर आसा कळ्ळें तुका हिंदूक शिक्षण मेळचें कळ्ळें तुका बहुजन समाज वयर सरचो अशे तरेन तांचें वेल नेटवर्क ऑर्गनायझेशन कितलें काम करता क्वॉलिटी शिक्षण मेळचें म्हणून ज्या ताणें मदरसा आनी बाकी सगळ्यांचें सांगलें की असो तरेचो तुमचो प्रोग्राम आसा काय ना दुसरी गजाल कळ्ळें तुका हे लोक उलयता की हिंदू राष्ट्र करपाचें कळ्ळें तुका संविधान हाडपाचें हे जे तुमी उलयना बट बाकीच्या हातून लार्जर डिजायन बट संविधानाचो सगळ्यांत चड फायदो तांणी घेतला की आज जे सांगता पळय की रोखडे हांवें नांव घेनासतना ते सांगता की इट कॉल्स फॉर अ डिफॉमेशन कळ्ळें तुका अशें फाल्यां जर कितेंय हांचो ते रेफरन्स सुद्दां आयलो रोखडे डिफॉमेशन घेतला दॅट्स वाय आय डिडंट कम टू युअर ट्रॅप ऑफ नेमींग द संस्था कळ्ळें तुका बट ह्यो ज्यो संस्थेच्यो एक्टिविटी आहा पळय त्यो हांगा स्टुडियोन हाडून हे करपाची गरज ना हे जर फाल्यां नागेशी बानोड्या कोणाक विचारीत न्ही आनी ह्या संस्थेचे लोक कितें करता आनी कसले वेव्हारांनी चलयल्या कळ्ळें तुका स्थानीक पातळीचेर लोक सांगतले की दे आर एस्टॅब्लिशींग अ कॉलनीज कळ्ळें
ह्या हातून हें धर्म शिक्षण तुमचें. आनी तो म्हणटा अशें शाळा काडात, कॉलेजी काडात, टेक्निकल इन्स्टिट्यूशन्स काडात आनी थंय ज्ञान दियात न्ही, थंय शिक्षण दियात, थंय जनजागृती करात. कोणे अडयले धर्म शिक्षण दिवपाक आमची धर्मजागृती सभा, सत्संग आसा, वेबसायट आसा, ग्रंथ पूण पब्लिकेशन मागीर आमचो मार्ग आसा. सेंट धर्म शिक्षण झेवियरान दिवपाचो. जेन्ना सेंट झेवियरान जेन्ना शिक्षण दिलें, सेंट झेवियरान जेन्ना शाळा काडल्यो, ताच्या नांवान जेन्ना शिक्षण प्रसार जालो, गरीब आनी फाटल्या वर्गाक ताजो लाव मेळ्ळो. जेन्ना अशा लोकांक हिंदू समाजान शिक्षणाची दारां बंद केल्ली. आता हिंदू समाजाक सध्या इतर शिक्षणापेक्षा धर्म शिक्षणाची खूप आवश्यकता ओके. दिस इज अवर प्रायोरिटी. ओके थँक्यू. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. हांव ताचेर भाश्य करना. हांव इतल्या खातीर भाश्य करना की हातून भितर ह्या डिबेटीन भितर सगळी साधक बाधक अशी चर्चा जाल्ली आसा आनी दोनूय अर्दान फोर्सफुली अभ्यासपूर्ण मुद्दे मुखार आयिल्ले आसात. म्हाका दिसता लोकांनी निश्कर्श काडपाची गरज आसा आनी लोकांनी आमचें गोंय पिसफूल शांतताय मार्गान कशें आमी फुडें व्हरतले आनी जगान पळय जी गोंयची पळय ख्याती आसा, नामना आसा, ती नामना आनीक घट कशी करतले, म्हाका दिसता ताजो विचार करपाची चड गरज आसा. ही चर्चा त्या ती जी पळय कितें काम हांव म्हणटा ताका आनीक उर्बा दितली अशी आमी अपेक्षा करतात. मनोज बाब, तुमी ह्या चर्चेन आयले आनी युगांक तुंय आयलो. तुमकां दोगूय जाणांक हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.